संतोष भरीत काळजात तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमतो सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेतो सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवोंदारा उपकारास तुझ्या अर्घा दिता रक्ता तुझ्या आमकां नितळ केला खुर्साच्या मरणात जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष भरीत काळजात तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता मुगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता सद्याकडेच्या 33व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगसो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून मागया मध्य मुखांतरी हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया कारण नंतर इगर्जे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर भाव भयणी खातीर देवाच्या उतरां मुखांतर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर ती कृपा ती सगळ्यात फावो जावं दी आनी सोम्याची मोग सोम्याची सळावळ आनी सोम्यान दिल्ली देणी उर्जीत करूंक देव तुमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया हे संदर्भार स्विनी क्रास्टाच्या जल्म दिसाक उल्हास पटोवन ताका बरी भलायकी मागून अर्घा मीस भेटयता लॉरेन्स क्रास्त आनी कुटाम मुंबय तशेंच देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गान तेसां बसून मीस भेटयता फबियन जेसी मेंडोन्सा मियार जे कोणा मागतान बसयला सगळं आज कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो आयताराच्या ह्या पवित्र दिसा एक कुटाम जावन देवाक अर्सूंक आनी ताजी बेसावा मागोवंक ह्या आल्तारी बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या सद्या काळाच्या 33व्या आयताराची देवस्तुती आमी आज संभ्रमता देवान दिल्ली देणी बऱ्याक वापरून देवाक महिमा दिवया म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता संवसारार जायती प्रगती जाल्या आमची कुटुंबां समृद्धेन भरल्यान पूण हें सगळें देवान दिल्लें म्हूण वळखूंक घेवच्याक आमी चलवता देखून आमची तालेंतां देवान दिलेली म्हूण वळखून घेवंक गरजेवंत संगी ती वांटून घेवंक देवाक महिमा दिवया हाका गरजची कृपा ह्या एवकारिस्तान मागून घेवया मुगळ भाव भयणीनो देवान हर एकल्याक विविध देणी वा तालेंतां दिल्यांत ती तालेंतां ती देणी उर्जीत करूंक ह्या मुखांतर संवसाराची प्रगती मनशाची प्रगती तशेंच आमच्या आत्मीक जिविताची प्रगती करून सर्गीच्या जिवितांत आनंद भोगच्याक ही देणी उपकारतात असली देणी वापरून देवा थावन सभासकी जोडची मेटां काडूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ सामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मगड जेजू तुवें आमकां विविध देण्यांनी नेटे लायन बरल्याय ती देणी उर्जीत करूंक आमी आळसाई दाखयलेली आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा फस्त्या तपोन बक्षाने मगन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय मगळा सोमिया दिनी उर्जीत करून सर्गीचो संतोष सोडोवंक आपोवणें दिताय पूण जिनी उर्जीत करूंक नांत दैते पोटी पेल्याच्या बरेपणा खातीर वापरून नांत ह्या मुखांत तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोमिया पश्चातापन बक्षाने मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय
बऱ्यापणा वापरची ती दिणी पेल्याच्या नासाक वाईटाक वापरलेली आसा सोम्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापून भक्षणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती तचैसा सुसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सुमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे. इत्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमीन आमीन प्रार्थुया. इगडी बरदोळे तांबी आमच्या आमच्या घर सांगाती ते समागाती हिरद्यां खातीर मागयांचे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तांचे बसोत आमी मागी. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुखार देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनी. तुजे तसल्या धनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तेंत आमकां सदां संतोष मेळो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. मोणयांच्या पुस्तकांतले वाचप. सुगणी पतीन कोणाक मेळत ती मोतयांप्रास मोलादीक. तिच्या पतीचे काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांय उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय हाय हित. ती बकऱ्यालो आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी रट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता. आकर्षण कपाटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्परा भियेता तिका वाकोणी फोवो. तिच्या हाताच्या फळांचो तिका वांटो दिया आनी तिच्या करण्यो शहराच्या दरवटा कडेन तिका वाकणो. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वराक भियेता ती सुपाची
सर्वेस्परा पियेताती सुभागी सुम्यांक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी तुज्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटलें तूं सुखेस्तानी तुजें सगळें नंदन जातलें सर्वेस्परा पियेताती सुभागी तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतेली तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वसतली सर्वेस्परा पियेताती सुभागी सर्वेस्परा पियेताती सुभागी सांत पावलून तेसलोनिकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना सोमयाचो दीस रातीक येताल्या सोरा बरी येतालो म्हूण तुमी बरी जाणात आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटा आसतना गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयिल्ले बरे एकाचणे तांचे वयर वैबाट देंवतालो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात पूण तुमी भावा भयणीनो काळो कान्नान देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांपोवन घालिचो ना तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं दिसाचीं भुरगीं आमी रातीचीं न्ही काळोखाचीं न्ही देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चातूर रावया देवाचें उतार हें देवाचें उतार हालेलुया 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 तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सवे रावता तो येतेच फळू दिता हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवान मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक येवपार सांगली सर्गीचे राज्यशी म्हणयेत एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक पयल्यान आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली एकल्या ताचे समर्थ देखीत ताणें दिलें एकल्या 5 तालेंतां दुसऱ्या 2 तालेंत आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पयणार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवटा घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली पूण 1 तालेंत मेळ्ळलो नौकर गेलो आनी धरणींत एक पुंट कोडून आपल्या दनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो दैत्य काळा उपरांत तांचो दानी पाटी आयलो आनी तेच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी चडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो दनया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पण हांवें आनीकय 5 जोडल्यान ते तवळ ताच्या दनयान ताका म्हळें शाहाबास बऱ्या आनी पातयणेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयणे समोर दाखयलें देखून व्हड संगतेची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या दनयाच्या संतोशान वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो दनया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यान ते ताच्या दनयान ताका म्हळें शाहाबास बऱ्या आनी पातयणेच्या साकरा चिल्लर संगतींनी तूं पातयणे समोर दाखयली देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या दनयाच्या संतोशान वांटेली जा शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो दनया तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा देखून तुवें ओंपून नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरयताय
हांवें बियान वचून तुजे तालेंत दंडीपंदा पूर्ण दवरलें दर आतां तुजें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नवकारा धनी साबदीन म्हणालो हांवें वंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवता आनी हांवें आसडूंक नातिल्ले कडेन हांव वारयता म्हूण तूं जाणा आसलोय मो तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय हांव पाटये ड्रेस म्हजे म्हाका वाडी समेत मेळटे न्ही काणगे देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्यांक तें दिया कित्याक आसलेल्यांक बरोवन ओमथसर सडी दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लीं काण व्हरतले आनी आतां नाकारी नवकारा भायर काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो संवसाराची प्रगती आमच्या भोंवतणी जाल्ली आमी पळयता ही संवसाराची प्रगती एकच पटी जावना हंता 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 जाल्या काही आरवेल्या दिसांनी करंट सोदून काडल्या उपरांत संवसाराची प्रगती कांय इल्ली भोव एक चड बरान जाल्ली दिसून येता बरान स्पीड वा वेग रितीन जाल्ली दिसून येता संवसार आसतना संवसारान माती फातर गुडे दोंगर रूख झाडां सोडल्यार दुसरें कांय नातिल्लें मनीस विणगो आसलो मनीस पांय वाटेन चलतालो मनीस मांट्यांत रावतालो मांट्यांत मनीस कांय रुखांनी रावतालो हंता हंतार मनशान आंग दांपूंक सुरू केलें जिवें मांस खातेल्या मनशान कांय इल्लेशें भाजून खावंक सुरू केलें कांय इल्लो मसालो घालूंक सुरू केलें पांय वटेन चलून येतल्या मनशान गाडवाच्या पाठीर घोड्याच्या पाठीर वा घोड्याच्या गाडयेर पाड्याच्या गाडयेर वचूंक सुरू केलें हंता हंतार प्रगती जाली मांट्यांनी रावच्या मनशान कांय इल्लेशे थाळ्यांचे वा कांय इल्लेशे मॉडलांची कांय इल्लेशे कोल्यांची इल्लेशें पार्किंग करून भितर रावंक सुरू केलें आनी आज मनीस बऱ्यांतलें बरें न्हेसता बऱ्यांतलें बरें खाता बऱ्यांतल्या बऱ्या घरांत रावळ्यारान जियेता बऱ्यांतल्या बऱ्या वाहनांनी भोंवता वाऱ्यार उपता उदकांतल्यान उपेता आनी मनीस जायती प्रगती करून आसा आमच्या ल्हानपणाच्या काळार आमी गेल्या जाल्यार आमच्या ल्हानपणाच्या काळार एक 40-50 वर्सां फुडें आमी गेल्या जाल्यार सगळ्यांनी करंट नातुल्लो घरांनी साबार घरांनी चिमण्यो आसल्यो आज कोणाच्या घरा चिमण्यो नात करंट गेल्यार इनवर्टर आसात आमचे लागीं इनवर्टर आसात आमच्या तुवळच्या काळार जायते गादे आसले बेसाय आसली गादा मेरो आसले मेऱ्यांतल्यान आमी येचे आसले इगर्जी इस्कालाक बरो मेऱ्यांतल्यान न्ही पांय वाटेन आमी सामान वचें व्हरून घरा वचोचें आसलें आतां मेरो दिसनात आनी ते गादी सडावत नात पुरा कन्वर्शन जावन सायटान जावन लोडलीं घरां जाल्यांत मार्गाक इंटरलॉक वा कॉन्क्रीट पडल्या आनी सुबायेची सगळी सडल्या आनी घरा बागला म्हणसर कारतान देवलेंस आमचे सामानी देवयता सीट आवटात कार शेड्डात डायरेक्ट सीट आवटा भितर घालन आमी व्हरता सामान आमी चलून वचना न्ही एका काळार आमची घरां कलवांची आसलीं कलवांची ह्या दिसांनी करड कातरन सबार करून रासू बांदून दवरताले कडपी सुवातेर म्हटल्यार तळपार करड दवरताले मातयेच्या जाग्यार दवरल्यार वाळी घाताली देखून कडपी सुवातेर करड्यांची बरें मुठे बांदून दवरतालीं पावस पडलो म्हणटाना जून जुलय म्हयन्यांत पाके शिंवताले देड्यार रावून पाके शिंवताले कलवांची पाकी हांवें शिवल्यान पाकी शिंवताले नांदल्यार पावसाचें उदक भितर पावस भायर जायते बोटी जायते कोळशे तपलीं बाळल्यो दोरीच्यो आसल्यो नांदल्यार थोड्यो बोटी न्हिदिल्ल्या भुरग्यांक उदक पडोन नजो म्हणून आवय कासोळीचो कोलो काडून रावताली जोर पावसाक न्हिदिल्ल्या भुरग्यांक पावसान उठय नजो म्हणल्या आदारान
जायते पुटी भुरगीं न्हिदतालीं आवय न्हिदनातले बापूय न्हिदनातले असली बरी गत आसली. थंयसर मातयेची धरण शेण काडलेली धरण उदकाचे तेंबे पडून व्हडले व्हडले पंडूये जाताले थंयसर असली गत आसली. पूण आतां कोलवांची घरां खंयसरी पळोवंक गेल्यार दिसनात आमची कोडके पर्यंत नळ्यांची वा टॅरेसाची जाल्यांत प्रगती जाल्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रगती जाल्या. ही प्रगती कोणें केली? ही प्रगती देवान हांगासर येवन डायरेक्ट करूंक ना. देवान मनशां मुखांतर केल्या, मनशांक दिल्ल्या जाणवायन केल्या. आदींच्या काळार आमचे लागीं टी व्ही नातल्यो रेडिओ आसले. रेडिओ न्ही व्हडले रेडिओ न्ही ते रेडिओ अशें गुणोवचे आसले. तातूंत जरले आसताले भितर अशें गुणयतना जरले विशय अशें करताले आनी तो इशें गुंडयल्यार मात आयकता. इशें गुंडयल्यार मात गोट्टाशी दवरल्यार आयकना रेडिओ. ते दळा एकच स्टेशन आकाशवाणी मंगळूरू वार्ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿವರು ಎಸ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ म्हणून एकलो तो आसतालो. कृषी वार्ते आसतले न्ही. तशें रेडिओ मात्र जायते जण रेडिओ आतां दवरून आयकताले अशें गुवन. ताज्या उपरांत ताका रेडिओ व्हडली व्हडली बॅटरी सेल्लां दवरून करंट नातुल्लो कितें करतलें. ताज्या उपरांत कांय इल्लेशे कितें आयलें कांय एक टी व्ही आयली ब्लॅक एंड व्हायट अशी डूम टी व्ही न्ही. ताका एकच एक चॅनल दूरदर्शना न्ही. दूरदर्शन एकच चॅनल आनी ते चॅनल आपणायचे जाल्यार एंटिना बांदीचे. एंटिना केदें व्हडलें ते रुखाक बांदीचे पालपणशी रुखाक व्हडल्या रुखाक पणसा रुखाक बांदीचे. जोर वारें आयल्यार दिसना, जोर वारें आयल्यार मोड आसल्यार दिसना आनी जोर वारें आयलें जाल्यार ते एंटिना गुंता. ते सोडचे जाल्यार उमल्याचे मार्कोन सोडचे जाल्यार सोडटाले. येदो व्हडले रुखाक सोडून एंटिना. ताच्या उपरांत व्हडली डिश्शां आयली तुमी जाणात. डिश्शां व्हडली तोडप्या बरी डिश्शां पाक्या वयर ती गेली. आतां केबल आयल्यांत आतां तुका केबली नाका डिशी नाका इंटरनेट आसल्यार पुरो. इंटरनेट आसल्यार पुरो. वायफाय टी व्ही आसात न्ही. आदल्या काळार त्यो टी व्ही वचून ब्लॅक एंड व्हायट कलर आयल्यो. कलर फ्लॅट टी व्ही आयली, LED आयली, LCD आयली. ताच्या उपरांत आतां पुरा एंड्रॉयड टी व्ही आयल्या टिव्हीवर. ताच्या उपरांत आमचे लागीं पयलें फोनां जातलीं न्ही. फोनां करचें जाल्यार गांवांत एकच फोन आसताले. व्हडल्याच्या घरा मनशाच्या घरा फोन. तांगेर आमी फोन करचें आसलें. हांव बॉम्बे आसतना घरा फोन करचें दुसऱ्यान करतालो. तांणी थोडे पटी म्हणचें आसलें. आमच्या घरा जागी आसल्यार ती न्हिदल्यान म्हणचें आसलें. परतून आपयचें न्ही. आपयचें तांणी रावोचें पूण फोन करचें देखून कोणाक जाय तुमगेर लायट दिसना न्हिदल्यान कोणना म्हणचें आसलें. आनी थोडे फावटी गोड पावस आयल्यार आमगेर फोन घाले. मागीर फोन घाल्या उपरांत तें पावसांत कामूच करना 4 म्हयने गडगड्या जगल्यान्याक आवट कुयींग 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 वाजोवचें तें डिजऑर्डर ऑर्डर नातलें. तें काम करचें गे धाडा कांय एप्रील मेन गडगडे सुरू जाताले. खंय जून जुलय तांदूय जायनातले. खंय जानेवारी फेब्रुवारी मार्चान बरें काम करतालें तीं फोनां कळ्ळें. आनी तीं फोनां करूंक वचोचें जाल्यार मुंबय आनी आसल्यांक वचोचें जाल्यार खंय वचोचें STD फोनाक वचोचें. STD बुथाक कळ्ळें. थंय येद्दी व्हडली लायन कळ्ळें गी येद्दी व्हडली लायन. आनी ते उलयतना पडटात पयशे म्हणून पळयल्यार 2 रुपये 8 रुपये 12 रुपये 16 रुपये कटकटक फास्ट उलोवचें फास्ट उलय म्हणून. आमच्या उत्तर प्रदेशाच्या मनशांक आयकता हांवें उलयल्लें. तांकां 1 घंटो जाप दिवंक मागीर कट करचें पयशे खाली जातात. STD कॉल ISD कॉल पुरा न्ही. आनी थंयसर राखतले म्हणटात कितलें उलयताय बंद कर आमकांय उलोवंक काम. पळय ह्या परिस्थिती. कॉयन फोन घालून उलोवचें थोड्यांक लोकल फोनां कॉयन फोनां 1 रुपया जाता कुयींग 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 जातालें कट्ट जातालें. आतां पळया आतां आनी तूं वळची फोनां पळयल्यात व्हडलीं फोनां. पयलें गुणोवंका आनी एक गुणोवंका 8 पटी गुंडायचें न्ही. ती 8 पटी गुणो रिंग जाताना धडपडतलो मनीस पाडच्या न्ही. डायल कितलो वेळ तें 8 पटी गुंडयतना तें रिंग जालें नातल्यार नीव माडिदा चंदारारू बिजी इद्दारे म्हळ्यार जालें. कुयींग कुयींग जाल्यार परतून गुंडाय तें रिंग जावन एम्बुलन्स येवन ह्या मनशाक उखलून व्हरतना तो पाडच्या. पूण आतां तशें ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आतां सगळो संवसार मोठी भितर आसा. आतां कोण कागदां बरयता परगांवांत आसलेल्यांक कोणी म्हणी बरयताय लेटरां न्ही. पोरेकल्याची एनिवर्सरी जाली. एनिवर्सरी हांव गेल्लो आनी ती ओकोलो ती बायल 25 वर्सां त्या दळा दवरलीं कागदां हाडून बरय कर न्हवऱ्यान बरयलीं करार जाल्या उपरांत कागदां बरयलीं कळ्ळें. उडासाक बरय कर दवरून हाडून येयल्यात.
आतां कोण कागदां बरयता कितले लाव आसल्यार कागदां बरयता ती ना वॉट्सॅपार मॅसेज करतात चॅट करतात नातल्यार डायरेक्ट कॉल करून व्हिडिओ करून उलयतात आतां कोण नवें धाडटात भुरगांवांत आसले नवें धाडटा ते मुंदी बेस्ताक नवें धाडटा ते कोण धाडटात कोण आतां क्रिसमस कार्ड धाडटात कोण न्ही धाडनात कित्याक म्हळ्यार सगळें आमच्या मुठी भितर आसा सगळें आमच्या हातांत आसा सगळें आमच्या पॉकेटींत आसा अमेरिकांत आसलेल्या थंय जेवताना हांगाय जेवतात म्हळ्यार सांगाता जेवचें आसा सांगाता उलयता सकाळीं उठ्ठाना न्हिदताना सकाळीं जेवताना राती जेवताना पुरो सांगातात सगळो संवसार म्हळ्यार थोड्या घरा मागण्या गेल्लो कुवेटाचो बरसो धनी येजमान कुवेटाचा आमोरी म्हणटाना तो येता ऑनलायनीर व्हिडिओ कॉल तो आमोरी म्हणटा कुटुंबां सांगाता डेली कितलें बरें म्हळ्यार सगळो संवसार आतां तुज्या मोबायलांत हांव डायरेक्ट कॉल करीत एका सेकंडा भितर अमेरिकांत आसलेले उलयत हांगा कितें जाता ताका दाखयत तुवें कसली प्रगती जाल्या पळया कसली बदलावण जाल्या हें चिंतूंक हांवें चिंतलां गे तुवें चिंतलें ल्हान आसतना अशें हांव मोबायलान बल्सान म्हणजे मोबायल धरून भरतलो अमेरिकांत आसले लागीं टक्क उलयतलो न्ही गे ना फस्ट मोबायल आयले 2000 इसवेंत ते दाडा 96 आयलें मोबायल हांव एका कंपनींत आसलो थंय म्हाका दिल्लें तें मोबायल सिमेन्साचें व्हडलें एरियल व्हडचें मोबायल इनकमींग कॉल 11 रुपये कट जाताले आउट गोईंग 22 रुपये एअरटेल नंबर म्हणजे 10th नंबर थंय आसा म्हजे लागीं वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया फस्ट ते फोन येताना एक फावटी गोंयांक कॉल केल्ले हांवें गोंयां आनी चिंतलो एकच भितर गोंयां भितर गोंयां लागलें न्ही म्हूण एकच सेकंडा भितर गोंयां फोन लागले न्ही म्हूण पळया गोंयां सोडात अमेरिका लागता व्हिडिओ कॉल लागता पळयत आमी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रगती जाल्या मनशांची प्रगती कोणा वरवीं जाल्या मनशानच केल्या कोणा तावन केल्या देवा तावन देवाची जाणवाय तूं चिंता म्हज्या मोगाच्या भाव 2000 वर्सां फुडें जेजू आसलो थोडच्या काळार संवसार कसो आसलो जावयेत 50 वर्सां फुडें आमचे लागीं मारोग नातले 50 वर्सां फुडें आमचे लागीं करंट नातलो 50 वर्सां फुडें आमचे लागीं समागट फोनां नातलीं टीव्ही नातली 2000 वर्सां फुडें कितें आसलें चिंता तुमी कितें आसलें ह्या पक्षिकरीन कितें आसलें ह्या किन्नीगुणी कितें आसलें कोडयाळ कितें आसलें हें रान बोली तंत आतां कितली बदलावण जाल्या पळया आनीक मुखल्या वर्सां कितें बरें जायत गोतूना आतां आमचीं भुरगीं आसा जल्मल्लीं भुरगीं आसात पळय जल्मल्लीं भुरगीं ती मोबायल काडून आयल्यान कळ्ळें गे ल्हानशा 3 दिसांच्या भुरग्याक कळ्ळें गे मोबायलाचो आवाज आयकलो उगोत रावता मोबायल बंद केल्या म्हळ्यार रडो सुरू करता पळण्यांत भुरग्याक दलयचें म्हूण ना पयलें कितें करी जालें भुरग्यांक पळण्यांत 2 जोयो जोंपी काडी जाल्ल्यो आवयन आजयेन आनी कोणें आतां मोबायलान पोत घालून दवरल्या जाल्यार मांड्या लागीं उश्या लागीं पळण्यांत भुरगीं उगो न्हिदता भुरग्याक खावंक जाय जाल्यार मोबायल जायचे जेवंक जाय जाल्यार मोबायल जायचे पळय भुरगे मोबायल काडून आयला म्हण चिंती हे संवसाराक आतां म्हाका जाल्यार समा ऑपरेट करूंक कळना थोडे ॲप्स कळ्ळें की आमच्या चेरके लागीं दिल्यार तो पुरो करता आतांची भुरगीं तितलीं हुशार आसात वडिलांक कळना धाकटे भुरगे बरे हुशार आसात कित्याक म्हळ्यार ती जाणवाय घेवन आयल्या आनी त्या भुरग्यांच्या ते आमचे बरी जाताना संवसार कसो जायत चिंतात तुमी मनीस ताचे इतल्याक तूं उबो नसूंक पुरो एक कडेन तावन आनी एक कडेन उबो नसूंक पुरो सांगूंक जायना आमी आसतना हांवें चिंतूना हांव मोबायलान अमेरिका आसलें उलयता म्हूण चिंतूना वय की ते आसलें पळयता म्हूण हांव चिंतूना पडो आनी भुरग्यांच्या खालार ही सगळीं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवान दिल्ल्या देण्या वरवीं जालां मनशाक देवान देण्यांनी नेटयलां देण्यांनी सजयलां देण्यांनी सोबयलां आनी देणी मनशान उर्जीत केल्यान थॉमस आल्वा एडिसनान ते देणे वापरनातलो जाल्यार करंट जातोय बल्ब पेटतोय तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्या विज्ञानींनी प्रयत्न करनात जाल्यार तांची देणी उर्जीत करनातली जाल्यार आज हो संवसार अभिवृद्धीच्या पावंडाक कारण जाला जाल्यार हर एका मनशाचो फकत विज्ञानीचो मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एका मनशाचो वावर तुजो आनी म्हजो वावर म्हज्या आवयचो म्हज्या बापायचो तुज्या आवयचो तुज्या बापायचो वावर एका मेस्त्रीचो वावर एका कार्पेंटराचो वावर एका प्लंबराचो वावर एका बार्बेंडिंगाचो वावर सेंटरिंगाचो वावर कॉन्क्रिटीचो वावर टायल्साचो वावर मार्बलाचो वावर जावं पुरो वा फातरांचो वावर हर एक वावर करतल्यांच्या मिनते वरवीं आज ह्या संवसारात प्रगती जाल्या
देखून प्रगती थोड्या मनशा मात जाली म्हणूंक जायना कित्याक देवान हरी एका मनशाक ताच्याच सारकें आसूं ताच्याच स्वरुपाय आसूं ताच्याच जाणवाय आसूं जावं रचला देखून तुज्या मुखार संवसाराची प्रगती अशी जाय जाय तुज्या मुखार संवसाराची प्रगती अशी जाय जाय म्हण देवान हरी एका मनशाक रचने तावन आजून पर्यंत धाडते आसा देखून देवान म्हणलें वाडा आनी सडा संवसार भरा संवसाराची प्रगती करा संवसार नासाच्या वाटेक पायनाकात आनी थोड्या वर्सां उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो संवसार सर्ग साम्राज्य जाल्यार जालो सांगूं जायना हरी एका दिशेन आमी मेटांक ओडूंक आसा देवाची जाणवाय खंयची म्हणून गोतू ना आमी आतां कांय देवाच्या 5% जाणवायेंत आसा म्हणना 100% जाणवायक संवसार गेलो जाल्यार संवसार कसो आसत म्हूण आमकां सांगूं जायना सर्गत जावंक बरो सांगूं जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हे सगळे मनशाच्या देण्या वरवीं तालेंता वरवीं आपणावंक साध्य आसा देखून जेजू कितें म्हणटा सर्गीचें राज्य म्हळ्यार अशें म्हणून तालेंतांची वपार दिता सर्गीचें राज्य म्हळ्यार तालेंतां सर्गीचें राज्य म्हळ्यार देणी देखून पवित्र आत्म्याची देणी म्हणटा न्ही गी पवित्र आत्म्याची 7 देणी मागता देणी ही देणी देवाची ही फळां देवाची ही देवाची देणी मनीस घेवन उर्जीत करीत जाल्यार संवसाराची प्रगती तुज्या कुटुंबाची प्रगती तुजी प्रगती जाता जर तर म्हजी प्रगती जाली जाल्यार म्हज्या कुटुंबाची प्रगती जाता म्हज्या कुटुंबाची प्रगती जाली जाल्यार म्हज्या समाजाची प्रगती जाता म्हज्या समाजाची प्रगती जाली जाल्यार देशाची राष्ट्राची आनी संवसाराची प्रगती जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हो पळया हाचें पयलें वाचप म्हणण्याच्या पुस्तकांतलें पळया सुगुणी पतीन कोणाक मेळत सुगुणी पतीन कोणाक मेळत म्हळ्यार सुगुणी म्हळ्यार शेगुणांची पतीन आजकाल काजर जाल्ले दादले बरी बायल मेळ्ळी जाल्यार खंडीत संतोश भरीत आसतात न्ही गी तशेंच बायलोय बरो दादलो मेळ्ळो जाल्यार संतोश भरीत आसतात जर तर बरी बायल मेळोंक ना जाल्यार थोडे म्हणटात म्हजे लागीं येवन फादर हांव काजर जायनातलो जाल्यार कितलें बरें आसलें काजर जावन सांपून पडलो फादर काजर पयलें बरो आसलो काजर जाल्या उपरांत म्हजें जिवीतच एमकोण जालां म्हणटात पूण बरी बायल मेळ्ळी जाल्यार थोडे म्हणटात हांव बागी फादर हांव बागी निजाय की बागी असली पतीन म्हाका मेळचे जाल्यार हांवें पूण केलां आनी तेचे गूण वर्णितात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आकर्शक कपटी सबाई व्यर्थ थोडी बडी बारी सोबीत दिसूंक बरो सोबीत इल्ले सोबीत केस सोबीत आंग सोबीत वस्तू बारी सोबीत पळयतना जिम्म जावंक बरी पटी पुढं ती सोबीत दिसतली आत्म्यान सोबीत म्हूण सांगूंक जायना देखून देवाचें उतर म्हणटा आकर्शण कपटी सोबाई व्यर्थ पूण सर्वेस्पराची भियेता सर्वेस्पराचेर पातळी दवरता सुमेच्या देण्या प्रकार चलता सुमेच्या फळांनी नेंटयलेली आसता तिच्या हाताच्या फळांत ती वांटो घेतली तिचे जल्मतली भुरगीं फळां दीक जातली देखून तसलो पती सुभागी तसलो पती सुभागी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसलें एका दादल्यान आसूं अशें कितें म्हजी बायल एक सगुणी एक बरी आसल्यार जालें सोबायची पावली मागीर गूण पयलें तशेंच एक दादलो सोबाय मागीर गूण पयलें देखून एका स्त्रीन अशें म्हणजे म्हजो दादलो बरें गुणेस्त जाल्यार पुरो मोग करतलो मानान लेखतलो जबाबदारी असो आसल्यार पुरो म्हणून म्हणचें आसा देखून किर्तन म्हणटा सर्वेस्परा भियेता ती सुभागी सर्वेस्परा कोण भियोन चलता सर्वेस्पराच्या नांवा खाल जियेता सर्वेस्पराच्या उपादेशा प्रमाणे उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत रुता करता तो निजायकी सुभागी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या तालेंतांच्या वापारीक आमी आयल्या जाल्यार देण्यांच्या जावं बरो ही तालेंतांचे वापार देण्यांचे वापार म्हणयेत देण्यांची वापार वा तालेंतांची वापार म्हणयेत तालेंतां देणी वा दुडवाची वापारी म्हणयेत एक तालेंत म्हळ्यार 1,00,000 रुपये एक तालेंत 1,00,000 थोड्यांक 1,05,000 दिले 1,03,000 दिले आनी 1,01,000 दिलो दुनियान तांच्या कामाच्या नौकरांक आपण दिले पळया हांव थोडो तेंप ना तुमी इल्लो वयवटाक करा म्हणून दिलें ताणें पळया थोड्यांनी रिस्क काण गेलें न्ही गे रिस्क काण गेलें आनी एकल्यान तो 5,00,000 वयवटाक गेलो कांय बिजनेस केलें ताणें ताजे बिजनेस इतलें क्लिक जालें की
आनी 5 लाख ताका प्रॉफीट मेळ्ळी. आनी एकल्यान 3 लाख घेतलेलो. ताणी रिस्क काण गेलें. म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बिजनेसान रिस्क गरजेचें न्ही गे. रिस्क आसा. म्हणजे इल्ले पयशे आहात, वयवटा घालूंक नाका म्हणून तो भितर रिस्क आसो जाल्यार आशिल्ले पयशे पुरा घाली, कळ्ळें. खावन जेवन पिवन गम्मात मान गेलें. खंय थोडी रिस्क काडना देंवतात बिजनेसाक. एकलो मनीस एका पदरा लागीं गेलो की म्हजे कडेन 35 लाख आसात पदर, गल्फांतून आयलो. 35 लाख आसात. हांवें चिंतलें कितें म्हळ्यार त्या पयशांनी एक 3 बसां घालीचे म्हूण, कळ्ळें गी. रुटाक उडपी मंगळूर रुटाक बसां घालीचे म्हणून चिंतलें. नाजाल्यार ट्रान्सपोर्ट बिजनेस करीचे. त्या पदरापर म्हळें गे आळे सायबा तें करूंक वचनाका, थंय केल्यार तें शाश्वत न्ही. कित्याक म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टांत बसांत आनी बरयले कश्ट आसात बिजनेस काडूंक. ताचे बदले काम कर, 2 जागे काण घे. साध्य जाल्यार बिल्डींग बांदून एक, नाजाल्यार तो जागो क्रमेण तुका एक तेन्ना पयशे मेळटात म्हणी. ताका आयडिया बरी दिसली. एक जागो काण गेलो, एक बिल्डींग बांदलें. त्या बिल्डिंगान ताका डबल प्रॉफीट आयली. आनी तशेंच जागे काडून व्हडली बिल्डिंगां बांदून सुरू केली. आज तो बिल्डर एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जावन आसा. प्रेसिडेंट कितली बिल्डिंगां बांदली ताकाच गोतूना. व्हडलो मनीस जाला, व्हडलो मनीस. व्हडल्या गाडयेर बसून तो व्हडली सेक्युरिटी बरो आसा ताका. पळया, रिस्क आसा, चॅलेंज आसा, पूण भिवंक नजो. देवाचेर विस्वास दवरून फुडें सरत जाय. आनी देव वावराड्या सांगी वावूर ना जाल्यार वावराड्यांनी वावुरचें व्यर्थ. देव आमच्या सांगात वावुरता, ताचेर विस्वास दवरी जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून तालेंतां उर्जीत करी जाय. जावं पुरो देणी, जावं पुरो तालेंतां. रिस्क घालूंक दुडू जाल्यार. पूण आनी एकलो पळया, वयवट घालूंक बी येयलो. जाता गी नांगी, सक्सेस जाता गी नांगी. कितें करूं, रीण काण गेलां दनयेचें 1 लाख, कशें फाटीं दिवचें. देखून रगडीत नाकात. कोणाक रीण दिना. रीण दिल्यार फाटीं दिना जाल्यार घाल करचें. पळय की न्ही, दिलें तो कोणा दवरलो जाल्यार वयवटाक गेलें, फाटीं बिजनेस मेळोन जाल्यार घालें करचें. पळय की न्ही. देखून खंयचे रगडीत नाकात. म्हणून ताणें एका बॉक्सान दवरलें, बरो फंड काडलो, फून दवरलें. तो आयल्या उपरांत दी आसा बीन कोणाक जाय. तो किरीक धनी आसा पळय, एकदम पेट्टगामी किरीक. तो हुंपिनातले कडेन लुंता आनी आसुनातले कडेन आरयता. सोलो मनीस तो. ताचे लागीं उलोवचें डेंजर. देखून तशें 2 आयले कुडले दिवन सोडया म्हूण ताणें चिंतलें आपूण बुद्दवंत मनीस, कळ्ळें. आपूण बुद्दवंत म्हूण चिंतलें ताणें. आनी बरो करून पूण दवरलो. धनी केदार धाडटा राखून आसा, कळ्ळें. धनी आयलो एक दीस. तें गांगा पेलें, तुजे पयशे दी. एकलो 5 लाखान गेल्लो, 10 लाखान दिता आनी म्हणटा तुवें 5 लाख दिल्ले. पळया, हांवें 10 लाख एक्स्ट्रा दवरल्यात. म्हणजे काडन 10 लाख उरल्यात. 5 लाख एक्स्ट्रा उरले, 10 लाख. देव बरें करूं. म्हाका एक वाट दाखयली, म्हाका पाठिंबो दिलोय. देव बरें करूं म्हणून धनियाक ताणें उपकार बावडले. धनियाचे 5 लाख प्लस 5 लाख वाड दिली. धनिया बारी खुशी. पळया, शाबास म्हणून फाटता. पूण ल्हान संगतीनी 5 लाख दिल्ले तुवें. ल्हान संगतीनी तूं विश्वासी जालोय. तुका फायनान्स मिनिस्टर करता म्हज्या सगळ्या रावळ्यांत. तुका फायनान्स ऑफिसर. वस म्हजे कारबार पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन एक आशिर्वाद पळया. आनी एकलो आयलो, 3 लाख घेतलो आयलो आनी 3 लाख जोडल्यात. 3 लाख जोडल्यात. तोय वगस बसून तांणी कश्ट काडल्या, वावंट काडल्या, मिनत काडल्या, वृद्धी केला ताणें. आनी 3 लाख एक्स्ट्रा धनिया दिले. आनी धनिया म्हणालो तूं म्हजे कडेन कांय नासलें, 3 लाख तुवें दिले, हांवें वृद्धी केला, घर बांदलां, पुरो गेलो, म्हजें पुरो जालां. 3 लाख रुपये तुवें दिले, 3 लाख सट्टीक आसात तर. ताकाय बारीक कशी शाबास. चिल्लर संगतीनी 3 लाख चिल्लर संगतीनी तूं विश्वासीचो जालोय. वोट संगतीची जबाबदारी तुका दिता. वस. ताणी एकलो आयलो निमाणो. सवाय बुद्दवन म्हणटा आपले आयलो. पण काडलें बरें करून उस्तून बरें संतोशान आयलो. धनी आपणाक पुटलून धरतलो, कीस दितलो. व्हेरी गूड, शाबास म्हणटलो म्हण. आनी म्हणलो दिले, धनिया तूं भिरांकूळ मनीस म्हण हांव जाणा. तूं ओंपिनातले कडेन लुंसो मनीस. तूं ओंपिनातले कोणी लुंता ते. तूं आसुडूनातले कडेन आरोसो मनीस. तूं भिरांकूळ पयल्यांत करीत आसलें म्हाका. देखून तुजो दुडो हांवें कांय करूंक ना. कसो दिलाय पळय तो सत्तू तुका वाटेन तर. तुजें तुका म्हजें म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणलो. धनियाक राग आयलो आतां. 5 वर्सां तो दुडू तुवें मातयेन पूण दवरलोय. कितल्या जाणां बरेंपण जातें कोण ना त्या दुडू आतां. तुकाय कितलें बरेंपण जातें, तुजें घर वृद्धी जातें,
तुझं दुडू वृद्धी जातो, तुझे जिवीत बदलते, तुझी प्रगती जाती. त्यापासून तुका दिल्ले तुवें कश्ट काडूं नाय, वावंट काडूं नाय, आळशी जालोय, भिकुरो जालोय. कित्याक म्हजो दुडू वाडी घालूं नाय तुवें? कित्याक दुडू म्हजो पुरनोवलय 5 वर्सां? कित्याक ताका वाड घालूं नाय, वाड दिवं नाय? कित्याक ताणी तें पुरलें केलें? आळशी तूं, आळशी. तुका अभिवृद्धी नाका, तुका प्रगती नाका. थोडे आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कांय इतले तालेंतांनी असलेले आसात, देण्याने असलेले आसात थोडे, पूण कांय काम करूं नाका. घरा बसोवचें, खबरो उलयचें, घरा बसोवचें, बायलें रांदलें घट्ट जेवीचें आनी न्हिदचें. सकाळीं ब्रेकफास्ट जायचें, दनपारां जेवण जायचें, सांजेर कापी जायचें, परतून रातीं जेवण जायचें. बरें बरें काम करूं नाका. आनी खर्चा पयशे ना जाल्यार बायल काम करता जाल्यार बायलेचे पयशेय जायचे पिवंक. ती ना जाल्यार बायलेक मारचें मागीर. तसले मनीस आळशी. प्रगती नाका, कुटुंबाची प्रगती नाका, बायलेची भुरग्यांची प्रगती नाका. कितें फायदो? आळशी आनी नवकारा धरा ताका. कित्याक म्हळ्यार थालेंत आसात, देणी आसात, उर्जीत करूं नाका, कश्ट काडूंक नाका, वावंट काडूं नाका. आळशी देखून ताचे हातपाय बांदा, हातपाय बांदा. काळोखाच्या कुडां उड्या, काळोखाच्या. वेगी हातपाय बांदल्यार कितले दुखता गोताय? हातपाय बांदल्यार कितलें दुखता म्हणून हातपाय बांदून घाल्ल्यार दुकराडी सारचे. दुकरा गाडे ते वादी वर्साच्या मोठ्यान घट्ट बांदून घालताले न्ही, मागीर आमी कुठं घालचे ताका, परतून दुखता ताका. बोमरचें न्ही दुकरान. तशेंच रगत सकयल वयर सकयल वचना, घट्ट बांदल्यार उरताय. हातपाय चलनात, पडापड सुरू जाता, कटांची दूख सुरू जाता, रडणे, दांत किरलोणी. दुकर पळय कशें दांत किरले तर रडता, त्याच मापा रडणे जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आळशी मनशांक देव बिलकुल पसंद करिना. कित्याक हर एका मनशा देवान देणी दिल्यांत, तालेंतां दिल्यांत, त्या देणे आनी तालेंतां मुखान तुवें उदार तुजें जिवीत अभिवृद्धी करूंक जाय, तुजें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय. आज जायते जण परगांवांत काम करतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कश्ट काडटा, वावंट काडटात, त्या दगीक म्हणना, वताक म्हणना, पावसाक म्हणना, कश्ट काडटात, वावंट काडटात. आपली तालेंतां, आपली देणी उर्जीत करून कुटुंब बांदून हाडटात. आज आमी इतले सुशेग आसात जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी आमची देणी उर्जीत केल्ली आसात. कोण पळय उर्जीत करूं नात तसल्यांक देवाचें उतर म्हणटा, तुमी देणी उर्जीत करी जाय. तुमी पेल्या खातीर जिये जाय, तुजे खातीर जिये जाय, कुटुंबा खातीर जिये जाय, समाजा खातीर जिये जाय, संवसारा खातीर जिये जाय. प्रगती जाय जाय आनी ह्या मुखांतर सर्गेचें राज उडोवंक कारण जातलें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजी देणी वापरतना तुका काय इल्लें बरेंपण जाता की ना? जाता की ना? हां, तुजी देणी वापरतना म्हाका इल्लें बरेंपण, ताका इल्लें बरेंपण जाता की ना? देखून म्हज्या ही आमच्या स्वार्था खातीर वापरची न्ही. कांय एकले बरें करून गरबांचे देणे आसा जाल्यार त्या देण्या मुखार जायते जाणां बरेंपण जाता की ना? जाता. कांय इल्लें बरें कारण एक यार कोर्सो देणे आसा जाल्यार त्या यारा मुखार आनी एकलें बरेंपण जाता की ना? जाता. खंयचेंय देणे, जावं पुरो गांवचें देणे, जावं पुरो गांवचें देणे, जावं पुरो कितेंय करचें देणे तुजे लागीं आसा जाल्यार तें उर्जीत कर. ताचे मुखांतर जायते बरेंपण पेल्या की जाता, पेल्या की जाता. एक तूं बिझनेस घालता, त्या बिझनेसा मुखार जायते बरेंपण जाता. खंयचेंय देणे जावं दी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उर्जीत करी जाय. उर्जीत केल्ल्यान म्हजें बरेंपण जाता, म्हज्या कुटुंबाचें बरेंपण जाता, समाजाचें बरेंपण जाता, सगळ्या संवसाराचें बरेंपण जाता. ह्या मुखांतर सगळींचें राज जोडूंक सुलभ जाता म्हणलो संदेश आयचे देवाचें उतर दितना त्या उतराक जिवंक देवाचो आदार मागया. आमचे थंय हर एकलें देणी आसात. कोणेंय म्हणूंक जायना म्हाका तें देणें ना, म्हाका हें देणें ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एकल्याक ही देणी आसा, तुजींच म्हणली देणी आसा. ती जेणी उर्जीत करन त्या देण्या खातीर तूं जियेलोय जाल्यार तुजी प्रगती, कुटुंबाची प्रगती, समाजाची प्रगती जावन सर्गेचें जिवी जोडूंक साध्य जातलें. सर्गेच्या राजान तूं कांय सुमी म्हणटलो शाबास, बऱ्या आनी पातयणेच्या नवकारा, ल्हान संगतेनी विश्वासी जालोय. सर्गेच्या राजान व्हड संगतेची जबाबदारी हांव तुका दितलो. आमेन. उबी रावया. पान नंबर 5 वा 4 काडा ती बुकांत आसल्या सगळी आमचो भावर तूं सारया. एकाच देवा सतमानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गान तुमी सो दिसत्याना दिसत्या सर्वस्तू सो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवा सिक्लूस पुतो सर्वकाळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो दे तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैंबासो
ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकारमयाचे उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पांच पिलाक तकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका केबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक तो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वरानी जीवदाता अर्थ बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले दिवसभेक सत म्हणटा पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणा आनी सस्ताच्या जिविता विस्वास रावता आमेन ह्या स्वभावाक लागून आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी सर्गींच्या राजाची खरी जनवाय आपल्या पदजी सांगाता धैर्यान वांटून घेवंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांक आपल्या क्षेत्राच्या सर लोकां पासत वावरचें आनी मानवीय मौल्यांनी भरलेली नवी समाज रुपीत करचें बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन फिरगजीच्या गरजेवंत भोंवडांतय वांटून घेवन सुस्पिरीत रुता करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या सर लोकांनी जात कात मात लेखनासतना एकामेकाक मनशापणान आनी गौरवान स्विकार करून जियोवचें उदार काळीज दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांनी संवसारी जनवाय सांगाता सर्गींच्या राजाची जनवाय जोड तांच्या जिणेच्या दिव्यांनी बऱ्या करण्याचें तेल भरून सोम्याचो पाटलाव करचें बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्गींच्या लग्न उत्सवाच्या जेवणा बसच्याक बुदवंतकायान आनी शाणेपणान तयाराय करूंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. सांजू देवा समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हातीन धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमचे ती विविध देणी तालेंतां आसात ती सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळ्या समर्पिया. त्या देण्या तालेंतां मुखांतर आमी संवसाराची प्रगती म्हजी प्रगती कुटुंबाची प्रगती आनी परिसराची प्रगती करूंक आदार करपा लाभशें मागया. सर्गींच्या भोवमुखार बापा आमी तुका अर्गां दिता मनशा कोळाक तुजी जाणवाय तुवें दिल्याय तुजी देणी तालेंतां दिवन मनशाक तुवें ह्या संवसाराची प्रगती करूंक आपोवणें दिलें. ताका त्या आपोवण्याक लागून मनशान जायती प्रगती संवसाराची केल्या त्या पासून तुका दिन वाचतना आमचे लागीं आसली ती देणी आनी तालेंतां संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर मनशा कुळाच्या उदरगते खातीर आनी आमच्याच बऱ्यापणा खातीर वापरूंक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. काणीक जमो करा. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता संतोष बरीत काळजाही काणी कांडिता उल्हास बरीत गीतांनी ओपंदी दिता सोमिया मोगा तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंध येन तुगे तिचे सोवे आकाश तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके वैसवेच्या देवाक सर्वेस्पर भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सोव्या आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व कळीने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तेचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी पुनर्जीवन जावन मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी ह्या संदर्भार आमची देणी सगळीं जेजूच्या कुडी रक्ता समर्पिया पवित्र आत्मा आमची देणी उर्जीत करून दी आनी हे मुखांतर आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागया बापा क्रोस्तू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली न्ही म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बवडता सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता तुझ्या सोम्या जेजू आमी बाबा जेजूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिवीत सोंड आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारक सवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तारिल्ली तुजे पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा बाबा पिटर पोल आमच्या गोडी बापानी सगळे सकीवर बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाच्या बरोबर सदरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मर्या देवाच्या माय संगती ती सपती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धर्मदूता
भोग्या वजूता ती आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे ती असलेली दिणी उर्जीत करून देवाक मानतात असले जिवीची ओंग देवा स्वादार कृपा मागून सुमयेन जिगलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेच पयले आमकां चिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशड्यांतले आमकां निवार देवकुणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानात केल्याक आमकां तुजे उदारका कुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमये जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माये मग सुकृतू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिंबी गेली पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां सवेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली आमची ती आसली दिनी उर्जीत करीसे ह्या दिण्या मुखांतर संवसाराची तुजी कुटुंबाची सगळी प्रगती जायसे सर्गेचे राजूळी जे म्हण आमकां आपोवणें दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागे सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली कळसन सुमी जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत आयलो सुमी आमचे थंय तूं राव तुवें आमकां विविध देण्यांनी भरल्यांक तालेंतांनी नेटयलाय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता
आमची देणी आमची तलेंत उर्जीत करूंक आमकां कृपा दी. ह्या तलेंत मुखांत ह्या देण्या मुखांत जायतें बरेंपण जावं दी, जायती प्रगती जावं दी. म्हज्या कुटुंबाची, म्हजी प्रगती, म्हज्या कुटुंबाची प्रगती, म्हज्या सगळ्या परिसराची, म्हज्या सगळ्या समाजाची, देशाची, राष्ट्राची, संवसाराची प्रगती जावंक तुजी कृपा दी. तुजें पवित्र कूड आनी रगत म्हाका सकत आनी बोळ जावन दी म्हूण मागया. ताणें केल्या सर बरेपणा अर्गां दिवया. थोडे दांबया अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगळप तुका सुमिया जेजू, आराधान तुका सुमिया जेजू, बंधन तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू. सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडयेत्मेची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर, सर पेंतल्या मरणादी पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर, कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ले खातीर, आयसो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, हेमिसाचें बलिदान भेटोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर, तुज्या उतरां मुखांत आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर, तुज्या पवित्र जेवणान आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ल्या खातीर, आमकां विविध देण्यांनी तालेंतांनी भरलेल्या खातीर, आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर, अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका दुनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी सस्ता. प्रार्थूया. भूमोगाळ प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत सेवलां. हे संस्कार लेल्यांच्या आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण आमी कलतेपणी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. पांसंको 213. वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगा नांवची येता. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगा नांवची येता. दिल्या साबर देणी तुवें म्हाका भेटून दिता म्हजें जीवन तुका. सोम्या वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगा नांवची येता. मोगाळ पुतार सोवे आंगार मोरी आशिर्वादी भगीन कुर्साचे कृपेनेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू, तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासत तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासत काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन फुलनी फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा.
आनी खंडीत काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमो करियेत तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो परत तुमकां देव बरें करूं.